मोगाच्यानो तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी आतां हांव तुमचे मुखार माणकां मोतयां दवरतां. चिंतुया, जर हांवें तुमकां म्हणलें श्री शेतकार म्हणल्यार शेतान काम करपी मनशाक श्री शेतकार म्हणल्यार तुमकां तें आथवेंच दिसतलें, विचित्र दिसतलें. हें कितें श्री शेतकार? पूण तेंच हांवें जर तुमकां म्हणलें मिस्टर फार्मर, मिस्टर फार्मर म्हणल्यार व्हडलो मनीस आनी श्री शेतकार ल्हान मनीस. अशें चिंतप कित्याक? कित्याक आमचें चिंतप चुकीचें जाल्ल्यान अशें जालां. शेतकार म्हणलें कितें, फार्मर म्हणलें कितें, वा रयत म्हणलें कितें, वावर तोच न्ही. कितें फार्मर कितें मळबार काम करता वय? ना न्ही. शेतांत ताणें काम करचें, गाद्यांनी ताणें काम करचें. शेतकारी तेंच करता न्ही. बदल्लां कितें? लेबल. पूण आमी ह्या लेबलाक चड म्हत्व दिता पळय, त्या मनशाक आनी त्या वावराक न्ही. गोंयांत पणजे थावन म्हापसा वेताना वाटेर गिरी एक गांव मेळटा. ताका गोंयांत लोक गिरवडे म्हणटा. थंय वेताना उजवे वाटेन एक नर्सरी आसा झाडां आनी विकच्यांनी. थंय बरयल्लें आसा मिस्टर फार्मर. आनी ताचो धनी आसा तो रोझेंद मेंडोन्सा. आतां मिस्टर रोझेंद मेंडोन्सा कोण मिस्टर फार्मर म्हणना, पूण खंय वताय मिस्टर फार्मरा कडेन म्हणटात. ताणें तर जर श्री शेतकार म्हूण घाल्लें जाल्यार कोण वेता आसले काय? हें कितें आनी श्री शेतकार अशें आसलें. गोंयांत कोण पळय उंडे तयार करतात आनी उंडे विकतात, दुसऱ्या तरेचे उंडे आसतात. ही पोर्तुगेजांनी हाडली ही कला गोंयांत. आतां ती हेर कडेन पावला, पूण गोंयांत जायते तरेचे उंडे तयार करतात. आनी एक एक उंड्याक एक एक नांव आसा. एकाक म्हणटात पांव, आनेकाक म्हणटात गुठली, आनेकाक म्हणटात कात्रे पांव, आनेकाक म्हणटात बोटां, अशें मागीर पोळी, अशें दुसरी दुसरी नांवां आसात. पूण त्या करतल्याक आनी विकतल्याक पदेर म्हणटात. हें पोर्तुगेज उतर. जर हांवें म्हणलें श्री पदेर, पदेर 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 कसलें पदेर. पणजे आमचें प्रोविन्शियलाचें घर आसा, प्रोविन्शियलेट आसा पणजे शारांत. त्या बिल्डिंगेचें नांव जेजुईट हावस. थंय सकयल एक बेकरी आसा. नांव कितें जाणात पळय? मिस्टर बेकर. मिस्टर बेकर म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आहा. पूण तें श्री पदेर म्हूण घालूंक जायनासलें? जाता आसलें. पूण चिंतप कितें लोकांचें? मिस्टर बेकर म्हणल्यार व्हड, मिस्टर श्री पदेर म्हणल्यार ल्हान. इंग्लंडान गेल्यार तांची आल्कुजां थोड्यांची पळया अशींच फार्मर, बेकर, ब्लॅकस्मीथ, गोल्डस्मीथ अशीं. म्हळ्यार एका काळार त्या आल्कुजाची मनशां तो वावर करतलीं आसतलीं. भांगराचें काम करतल्याक इंग्लिशेन गोल्डस्मीथ म्हणटात. कोंकणीन आमी सोनार म्हणटा वा शेट म्हणटा. देखून तांकां ते आल्कुज आयले न्ही. पूण आमच्या देशांत मात्र आमी पळया वावराक म्हत्व दिना. अमको वावर करचो मनीस ल्हान आनी अमको वावर करचो मनीस व्हड असल्या एका चुकीच्या संवसारांत आमी जियेता आनी मनशांक वयर सकयल दवरता.
शिकली मनशां व्हड खंय, ऑफिसान काम केल्यार व्हड. आतां गोंयांत ऑफिसान काम करूंक तुका मनशां मेळटात, तूं मागीर उणे पगार दिल्यारूय आसात. ताचे परस तूं चड पगार दिताय, तुका घरांत काम करूंक कोण मेळना गोंयची, तयार नात ती. कित्याक तांकां दिसता हांवें घरांत काम केल्यार हांव चाकर न्हय जाली, ल्हान जाली, कामगार न्हय जाली. ऑफिसान केल्यार हांव स्टाफ. ओ पळया चिंतप, कसलें चुकीचें चिंतप. हांव शिकलां देखून म्हाका हें काम. शिकपाक आनी कामाक कांय संबंद ना. आतां आमी शिकूंक जाय, वय दुबावच ना, पूण शिकपाक आनी कामाक कितें संबंद आसा? कितलें आमी शिकल्यार आमी खंयचेंय काम करूंक जाता. काम केल्ल्यान कोण मनीस ल्हान जायना, हें आमच्या देशांत चड. भायल्या गांवांत पळया, आमच्या जेजुईतांच्या घरांनी थंय रांदपी आसात वा रांदपिणी आसात. तांकां एक वेळ आसा कामाचो. तीं कामाक येताना कारांचेर येतात, आपापलीं कारां घेवन येतात, थंय पार्क करतात, मागीर वयर येलीं, मागीर तांकां युनिफॉर्म आसा धवे, तें तीं घालतात. त्या दिसाचो मेनू कितें कितें जेवण तांणी तयार करूंक आसा ती लिस्ट आसा थंय, त्या प्रमाणे तीं सकट जेवण तयार करतात. सकट जेवण तयार केलें, मागीर सकट नितळसाण सकट केली, आनी आपलें काम जातच ते युनिफॉर्म काडले, आपले वस्तूर घाले आनी आपली गाडी घेवन गेली. तांकां कोण सगळ्या नदरांतल्यान पळयना. हें हांगा मात जाता. कित्याक आमचें चिंतप चुकीचें. म्हळ्यार हाताचो वावर करतलीं मनशां आसात पळया, ताका आमी इंग्लिशेन ब्लू कॉलर्ड जॉब म्हणटा, तीं सकयलीं. आनी ऑफिसान काम करतलीं व्हायट कॉलर्ड जॉब तीं व्हडलीं. ह्या चुकीच्या हातूंत आमी रावूनच पळय आमी अशीं उरल्या. खंयचोय वावर आमी करूंक जाता, खंयचोय वावर ल्हान न्हय. आतां पळया, दोतोर दाक्तेर आसात, सक्कड जर दाक्तेर जाले, मागीर तांणी वखदां दिवचीं कोणाक? पिडेस्त कोण आसा तर दाक्तेरान दाक्तेराक वखद दिवचें पडलें, दाक्तेरान दाक्तेराचें ऑपरेशन करचें पडलें आनी इंजेक्शन दिवचें पडलें न्ही. आतां सक्कड जर वकील जाले, मागीर कोणाची केस ते घेतले? तांकां कोण येता तांच्या लागीं? वकिलान वकिला कडेन येवचें पडलें ना. आनी सक्कड जर इजनेर इंजिनियर जाले, मागीर दाक्तेराचें काम कोणें करचें? वकिलाचें काम कोणें करचें? आनी सक्कड जर रांदपी जाले, शेफ म्हणटा आमी इंग्लिशीन न्ही, तांणी रांदलें खावचें कोणें? आनी सगळे जर पदेर जाले, उंडे भाजपी जाले, तांणी भाजले उंडे मागीर कितें करचें ते? आनी गोंयांत सूर काडटल्यांक माडाची रेंदेर म्हणटात. आज आतां गोंयांत सूर काडचे रेंदेर आतां नात. आनी नाल्ल काडटल्यांक पाडेले म्हणटात, प्लकर्स. आतां सगळे जर रेंदेर जाले तर तांणी काडली सूर मागीर कितें करची? कोणें पिवोवची ती? म्हणटच एक समतोल, एक बॅलन्स आसूंक जाय. कोण शेतांत काम करता, कोण प्लंबींग काम करता, कोण इलेक्ट्रिशियनाचें काम करता, कोण ड्रायव्हर म्हणून काम करता, कोण ऑफिसान काम करता, हें सक्कड आमकां जाय न्ही. सक्कड काम आमच्यान करूंक जाता वय? जायना. म्हणून जाय देखून आमकां एक बॅलन्स जाय. आतां आमचें कितें जालां, भुरग्यांचें शिकप पळय आतां सक्कड इश्ट जर IT जावंक सोदता, IT जावंक जाय. आनी सक्कट आनी IT केलें जाल्यार फाल्यां मागीर तुका कामच मेळचें ना. कित्याक दुसऱ्या फिल्डांत काम करतले नात. आमकां दोतोरी जाय, दाक्तेरी जाय, इंजिनियर जाय, वकील जाय, रांदपी जाय, रांदपिणी जाय, शिंवपी जाय, शिंवपिणी जाय, शिकयतलीं जाय,
आनी रस्तो धाडचो लोकूय जाय आमकां. नाल्यार रस्ते नितळ कशे उरतले आमचे. हर एका क्षेत्रांत काम करपी मनीस गरजेचो आनी गरजेची हें आमी समजून घेवंक जाय. खंयचोय वावर केलो जाल्यार मनीस ल्हान जायना, वावरांतल्यान मनीस जायना, तुजें चिंतपा फाटल्यान जाता. तर आमी जर चिंतलें शेतांत काम करपी मनीस आमकां गरजेचो तेन्ना तो श्रेश्ठ जाता. पळय आतां असो एक काळ येतलो, केन्ना तें हांव नेना, पूण असो एक काळ येतलो तुजे लागीं बऱ्यांतलें बरें कार आसा, लेटेस्ट मॉडेल कार, लाखांचे न्हय करोडांचे कार आसा, आनी तुवें तें भायर तुज्या कंपाउंडा भायर दवरलां आनी तें लॉक करूंक ना, कोण व्हरचो ना. मोटरसायकल आसा, ती पळोवंक बरी दिसता आनी व्हडली पावरफूल 500cc, लॉक करूंक ना, कोण व्हरचो ना. तुज्या घरांत लेटेस्ट मोबायल, टीव्ही, फ्रीज म्हणा आसा, घर उक्तेंच आसा, कोण व्हरचो ना. भांगर आसा, भांगर, पयशे आसात, करोडांनी पयशे उक्ते आसात थंय भायर मेजार, कोण व्हरचो ना, कोणाक ते नाकात. तुमी म्हणशात अशें कशें जावता. अशें हांव प्रवादी न्हय, प्रवाद्याचो पूतय न्हय, पूण खंय तरी म्हाका दिसता पयस हांव आसचो ना त्या वेळार ह्या संवसारांत. दरोडेगार येतले, भांगर व्हरूंक न्हय, दुडू व्हरूंक न्हय, तुज्यो गाडयो व्हरूंक न्हय, कंप्युटर व्हरूंक न्हय, तुजे लागीं असलें हें सगळें तांकां नाका. ते येतले तुज्या घरांत खावच्यो वस्तू कितें आसात, खाणाच्यो वस्तू खंयच्यो आसात. तांदूळ आसा गी, गंव आसा गी, नाचणो आसा, कितें आसा, तरकारी आसा, फळ वस्तू आसात. कित्याक तुज्या पोटाक जर खाण मेळना, तुजें हें सकट आसा पळय हाका कांय मोल ना. कोण तरी आज शेतांत आमच्या घाम काडटा, वतान करपाता, देखून आमकां खाणाच्यो वस्तू मेळटात न्हय. आनी त्या खाणाच्यो वस्तू तयार करचेच मनीस जर नात, मागीर आमचें जिवीत फुडें कशें वतलें. देखून आमकां एक समतोल जाय. सैमांत पळय एक समतोल आसा पळय. तुमी खंय वचा, फकत कावळे आसात वय ना, कीर असो बी दिसतात म्हणून आमी म्हणचे सगळे संवसारभर कीरच आसात फकत ना. रानांत वचा तुमी, एकाच प्रकारचे रूख आसात गे पळय ना, विविध प्रकारचे रूख आसात. देखून रानाक कीड लागना. कित्याक थोडी कीड थोड्या रुखांक मात लागता, ती दुसऱ्या रुखांक लागना. आतां आमी जर आमच्या भाटांत ताका तुमी तोटांत म्हणटात, माडच लायले जाल्यार आनी माडांक जर कीड लागली ती दुसऱ्या माडांक येता. पूण थंयच तुमी माड लायलात, माडयो लायलात, आंब्याचे रूख आसात, पणसाचे आसात वा हेर रूख आसात, माडाक लागली कीड पणसाक लागना आनी पणसाक लागची कीड काजूच्या रुखाक लागना. अशें सैमांत बॅलन्स आसा. देवान तशेंच रचलां. तर सैमांत बॅलन्स आसा, मनजातीचें बॅलन्स आसा. पळया, एक मनजात आनी एका मनजातीचें खाण जाता. मुयो आसात, जळारी आसात, ते कोण खाता, माणके बेबे ते खातात. दिवड आसात, ते माणक्यांक बेब्यांक धरून खातात. दिवडाक पळयतच गोणी आसात, त्यो गोणी येवन तांकां उबार व्हरतात, खातात. पळय मू, गोणी मरतच थंय आसात मुयो खावंक तांकां. पण संवसारांत एक आनेकाचेर आदारून आसा. वागच संवसारांत वाडनात आनी फकत शिवूंच अशें ना.
हर एक मनजातीचेर एक बॅलन्स आसा. खंयचीच मनजात चड जायना. कशें ना कशें सैमात आपशेंच देवान केल्ल्या प्रमाणे एक समतोल उरता. पूण आमी मनशांनी तो सांबाळुना. आमी शिकल्या म्हणटा. शिकप म्हणल्यार कितें? इस्कॉलांनी गेलीं, कॉलेजींनी गेलीं, तें वाचूंक बरोवंक शिकल्यार तें शिकप म्हणूंक जायना. तुका तांतल्यान माहिती मेळटा, तांतल्यान तुजी बुदवंताय वाडटा, नॉलेज तुका मेळटा. पूण तुका तांतल्यान जाणवाय मेळटा वय, विजडम मेळटा वय? ना. विजडम मेळूंक जाय जाल्यार तें एक देवाचें देणें आनी तुवें तें नियाळ करूंक जाय. तुवें नियाळ करतच तुका ती जाणवाय मेळटा. आतां जाणवाय 2 प्रकारची आसूं येता. एक संवसारी जाणवाय आनी एक दैवीक जाणवाय. दोनी आमकां गरजेच्यो. कोणाक पळय दैवीक जाणवाय मेळ्ळा ती हांव व्हड तूं ल्हान, म्हजें बरें तुजें खोटें असलो फरक करची नात. म्हणटच आमी एक समतोल राखपी मनशां जावया. हर एक काम करच्या मनशाक आमी मान दिवया. ती आमची भाव भयणी लेखुया. तांचे कडेन पळोवची आमची नदर सकारात्मक जावं. आनी जेन्ना आमी सकारात्मक नदरेची मनशां जाता तेन्ना आमची चिंतनां सकारात्मक जातात. हांव दुसऱ्या विशीं बरें चिंत्ता जाल्यार तांचे विशीं हांव बरेंच उलयतां न्ही. आनी तांचे विशीं हांव बरें चिंत्तां आनी बरें उलयतां, म्हज्यो करण्यो बऱ्यो जातल्यो न्ही. म्हणटच जितल्या आमच्या जिवितांत सकारात्मक गूण वाडटात तेन्ना नकारात्मक म्हळ्यार हे दुर्गूण, हे वायट गूण पयस वतात आनी शेगूण, सुगूण वाडटात. तुमी दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनला तर्फेन माणका मोतयां पळयतात, आयकतात. ही कार्यावळ तुमकां बरी लागली जाल्यार हेरांक सांगात, हेरां मदें वांटून घेयात. लायक बटनाचेर मन आसल्यार तो दांबात. वर्गणीदार जायात, सबस्क्रायबर जायात. अंतल्यान तुमी दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलाक सहकारांनी आदार दितात. जितलो तुमी सहकार दितात तितल्यो बऱ्यो कार्यावळी करूंक तुमी आदार दितात. तांची उमेद वाडयतात. कित्याक हो वावर करूंक तुमचो आदार जाय, तुमचो सहकार जाय. म्हणटच दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलाक सहकार आदार दिवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. आमचो तुमचो मोग उरूं दी, वाडत वचूं दी. हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.